कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। सांग ते पाया लागला पत्रे दोन्ही पाया आणि माझी डोळा गेला पाया लागला माझ्या फाटल्याला लागला हातीक लागला। झाड केन्नाचे पडले तुमचे? 6:30 पावणे तुम्ही याद केला। तुम्ही सगळे न्हिदलेले हाडले? एक्झॅक्ट किती म्हणा झाले? ते काल रात्री उदक घातलेलं म्हणतात त्याने उदक घातलेलं आणि उदक झाडायला लागला दिसता हांव नासलो घराडे म्हणतो काम कामाक गेलो ते पद्मे आणि माझी आई ते पालयताले उदक रातचे किल्ले मारया झाड जायचं पालेला आम्ही सकाळी मग परत लांब गेल्लो तो उजो लांब गेल्लो घमघमीन उजो पेट्टालो कितें उदक घातलेलें म्हणटा मात तुमच्या उजो आशिल्लो तेका रातचो कोण नाशिल्लो न्हू तेका आपयतलें म्हटलें आमगे ते एकटो पोदो आशिल्लो थंय उदक मारून सगळें केलेलें तरी पूण बारान सुद्दां आमी पयलो तो येयल्लो तेन्ना कामासून तेन्ना आमी पालू पेटून गेलेलो। तुमकां कितें दोगांक कितें लागला? म्हाका फाटी आनी हातीक लागला तेका पांयाक लागला पाया मारला धामशे सत्तरी हांगासर आनंदी दळवी हांच्या घराचेर फणसाचें झाड पडून मोठें लुकसाण जालेलें आसा। तशेंच ताजो 1.5 वर्साचो चलो जो आदर्श दळवी आसा तेका सुद्दां ह्या घटनेन किरकोळ माल लागून तो जखमी जाल्लो आसा। ह्या वेळार मेळिल्ली म्हायतीनुसार धामशे सत्तरी हांगाचे आनंदी दळवी यांच्या घराच्या फाटल्यान जे फणसाचें झाड आसलें ते आयज सकाळी 6:30 वरांच्या दरम्यान घराचेर पडून मोठें लुकसाण जालें। ही जेन्ना घटना घडली तेन्ना आनंदी दळवी तसोच चलो आनी ताजो घोव न्हिदलेली आणि त्याच टायमार हे घटना घडलेली आसा आणि तेतून आनंदी दळवी तशेंच ताजो चलो जो 1.5 वर्साचो आदर्श दळवी हेका ह्या घटनेंत किरकोळ जखमी जालेले आसा। आदर्श दळवी ह्यो 1.5 वर्साचो आसा आणि त्याच्या पायाक आणि दोळ्याक माल लागलेलो आसा। ह्या घटनेची जेन्ना म्हायती वाळपी अग्निशामक दलाक कळ्ळी तेन्ना तेंच्यांनी तातडीन वचून जो अडथळो आसा ह्यो दूर केलेलो आसा। तशेंच आदर्श दळवी हेका तेंच्यांनी तातडीन हॉस्पिटलांत व्हरून तेजेर उपचार केलो। ह्या वेळार तेच्या पायाक आनी दोळ्याक माल लागलेलो आसा आनी तशेंच जे आनंदी दळवी आसा तेजी आवय तेका सुद्दां तेच्या फाटीक आनी इतर भागाक किरकोळ ती जखमी जालेली आसा। सुदैवान ही न्हिदलेली आसली मात खंयचोच प्रकारचो जो जिवीत हानी जावं ना। मात ह्या वेळार जो लुकसाण आसा हे मोठ्या प्रमाणान आसा आणि अंदाजे 75 ते लाखभर रुपयाची लुकसाण जाल्या अशी म्हायती मेळिल्ली आसा। ह्या वेळार अग्निशामक दलान एकूण 50,000ची मालमत्ता आसा ही हांकां वाचोवपाक यश आयिल्लें आसा आणि ह्या प्रकाराचो जो मदत कार्य आसा हे वाळपी अग्निशामक दलाचे अधिकारी ज्ञानेश्वर गांवस हांच्या मार्गदर्शना खाला इतर जवानांनी हांगासर मदत कार्य केल्लें आसा। ह्या प्रकरणाचे जेन्ना म्हायती स्थानीक पंच आणि सरपंचा कळयले तेंच्यांनी तातडीन वचून हांगासर भेट दिवन परिस्थितीची पाहणी सुद्दां केलेली आसा। वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत।